नमस्कार, पळया प्राइम खबरो. खर्चा परस दुप्पट पैसे मोडून लायटीचे बिलांची कामां सरकारान दिली जीएलाक. वर्क ऑर्डर काढचे पयलींच कांय डिव्हिजनांचो घेतलो ताबो. कामाचो चार्जय दोबरात. खासा रिपोर्ट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक गोयचे परस सिंधुदुर्गाचे चड पडला. मोपा फाटल्यान सिंधुदुर्गातले पर्यटनाचे अर्थकारण. गोवन्स फॉर दाबोळीचो प्रचार. मुख्यमंत्र्याचे कणकवलीतले वक्तव्यान खवदळ. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 27 मायनिंग लिझी रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू. दुसरे वटेन मिनाच्या येरादारीचो विशय ट्रकवाल्यांनी व्हेलो पर्रीकाराकडेन. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसकेन उपाय. महाराष्ट्र हरियाणात विधानसभेक मतदान. महाराष्ट्रात 64%, हरियाणात 73% मतदार सल्ले भायर. मोदीचो जादू चलतलो काय ना, सगळ्यांची नजर. आणि आयएसएलाचे गोयचे पयले मॅचीन चेन्नईनान मारले एफसी गोवाक. दोनूय पंगडांचो खेळ पेजात. एफसी गोवा अटॅकिंग, मात डिफेन्स फेल. स्टेडियम 80% फुल. खबरो विस्तारान. खर्चा परस दुप्पट पैसे मोडून सरकार गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साकडल्यान लायटीच्या बिलांची कामां करून घेवंक सोदता. सध्या बिलां दिवपी खासगी एजन्सी परस जीएलाचो चार्ज दोबरात. बिलां उसरा पावतात, चुकीची पावतात म्हूण कागाळी आयिल्ल्यान सरकारान लायटीच्या बिलांची कामां जीएलाकडेन दिवपाचे थारायल्ले. अजाप म्हणल्यार सरकारान वर्क ऑर्डर काडचे पयलींच जीएलान कांय डिव्हिजनांनी बिलां दिवंक सुरवात केल्या. वीज खात्याचो व्यापूय वाडला, खर्चूय वाडला. पळयात रिपोर्ट. लायटीच्या बिलांच्यो कटकटी सोंपना. एक फावट बिलां म्हयन्यांनी जाल्यार केन्ना केन्ना 10-12 पटींनी वाडीव येता. विधानसभेतूय हो विशय गाजलो. सगळे जाग्यार घालपाक सरकारान बिलांची जबाबदारी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सरकाराच्या महामंडळाकडेन दिवपाचें थारायलें. आनी ते प्रमाण फाटल्या म्हयन्यासावन कांय डिव्हिजनांतलीं बिलां दिवंक जीएलान सुरवात केल्या. हळू गोंयभरचीं बिलां जीएल हाताळटले. हे पयलीं सरकारान वेगवेगळ्या डिव्हिजनांनी वेगवेगळे 6 खाजगी एजन्सीक बिलांचे कॉन्ट्राक्ट दिल्यात. कामा प्रमाण तांकां वेगवेगळो रेट मेळटा. स्पॉट बिलिंगाक BCITS एजन्सीक सरकार ₹10.60 बिला फाटल्यान दिताले. स्पॉट बिलिंग विदाउट मिटर रिडिंग कामाक ₹4.60 मेरेन घेताले, जाल्यार एक एजन्सी वीज खात्यान दिल्ले रिडिंग घेवन बिलां प्रिंट करपाक ₹2.25 घेताली. जीएल वीज खात्यान दिल्ले रिडिंग घेवन बिलां प्रिंट करपाक सध्या ₹8.50 दर बिला फाटल्यान चार्ज करता. काम मात ₹2.25 घेवपी एजन्सी करता तितलेंच करता. वीज खात्याचे मीटर रिडर रिडिंग हाडून जीएलाक दिता. जीएल तो डेटा एंट्री करून बिलां प्रिंट करता आनी परती हाडून खात्याक दिता आनी चार्ज लायता स्पॉट बिलिंगाचो विथ मिटर रिडिंगाचो. त्या खातीर खात्यान आतां 200 कंत्राटी पद्दतीचेर मिटर रिडर घेवपाचें काम सुरू केलां. म्हणजे सरकाराक कामय चड आनी खर्चूय दोबराद. हो सगळो प्रकार चल्ला वर्क ऑर्डर काडिनासतना. वीज खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान जीएलाक बिलां काडपाची वर्क ऑर्डरच काडिल्ली ना. तरी आसतना जीएलान फोंडेच्या डिव्हिजनांत बिलां दिवपाक सुरवात केल्या आनी बाकीच्या विभागांतले सद्याचे खासगी एजन्सी कडच्यान डाटा घेवपाक सुरवात केल्या. वर्क ऑर्डर काडिल्ली नाशिल्ल्यान जीएलाक आपलें काम कितें तेंच खबर ना. जीएलाचो चेअरमॅन दत्तप्रसाद नायक मात 6 म्हयन्या भितर लायटीच्या बिलाचो प्रस्न जाग्यार पडटलो म्हूण उलयता. तो म्हणटा जीएलान लायला तो प्रेस चड ना. 40,000 कनेक्शनां जी आसा तांची ऑलरेडी बिल्स आमची रेडी आसा आनी उरिल्लीं आर इन द प्रोसेस. ती बेगीन जातली. वी आर चार्जिंग अ रेट ऑफ ₹8.50. आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड रेट. BCITS जी पयलींची कंपनी आशिल्ली स्पॉट बिलिंग करताली, दे वर चार्जिंग ₹10.50. एंड म्हाका दिसना ताज्याकूय सकल म्हणजे ₹8.5 सकल जीएलाक तरी आमकां परवडचें ना. And if anybody is doing anything below that, I don't think anybody can do below that. म्हळ्यार जर कोण करतालो ताज्या सकल सुद्दां इट इज नॉट स्पॉट बिलिंग. ते कन्वेंशन बील ते पयलीं तांबडें बील येतालें पळय, ताजेर म्हाका दिसता ते कितें ₹4.5 चार्ज करताले, नॉट फॉर स्पॉट बिलिंग. आनी वी वील बी गिविंग गुड सर्विसीस. वी हॅव अ ट्रॅक रेकॉर्ड. तुमी पळयलां आसतलें लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, गृह आधार स्कीम आसा, मायनिंग डिपेंडमेंट. वी हॅव डन अ गुड जॉब इन ऑल दीस थिंग्स. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो लोकांच्यो ज्यो तक्रारी आसा about billing, सगळें स्ट्रीमलायन जातलें. So we assure you that everything will be streamlined in the coming 6 months. सध्या वर्क ऑर्डर नासतना जीएलाचें काम चल्लां.
तातूंतच कोंत्रात काडून घेतिल्ले कांय खाजगी एजन्सी कडच्यान वीज खात्याक फुडें बिलां दितले जाल्यार फाटल्या मिटर रिडिंगाचो डेटाच आयिल्लो ना. ह्या कारभारांतल्यान लोकांक बिलांचे कसले कसले शॉक बसतात ते आतां एक एक उक्ताडार येवपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचो कसो वागता ताका गोंयचे परस सिंधुदुर्गाचे चड पडला म्हूण मोपा विमानतळ बांदतात. गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीन आतां हो प्रचार चलिला. पर्रीकारान कणकवली जाहीर सभेन मोपाचेर केल्ल्या वक्तव्यावेल्यान गोंयान खवदळ पडला. खऱ्यांनीच गोंयचे पडला आसत जाल्यार आमदारांनी मुख्यमंत्र्याक हाचेर विचारचें म्हूण फादर एरमेत म्हणटा. मोपा विमानतळा फाटलो खरो हेतू आतां स्पश्ट जाला म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय म्हणटा. आता गोव्याचा मोपा एअरपोर्ट येतोय. पुढच्या 2-3 वर्षात मोपा एअरपोर्ट येतोय आणि हा एअरपोर्ट म्हणजे गोव्याबरोबर कोकणाला सुद्धा टुरिझम डेव्हलपमेंट करण्याची संधी आहे. मोपा विमानतळाक लागून गोंयचोच न्ही सिंधुदुर्गाचे पर्यटन वयर सरतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सोमाराक कणकवले प्रधानमंत्री मोदीचे जाहीर सभेन उलयल्लो. ह्या विधानाक लागून गोंयान खवदळ पडला. मोपा विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याक हाचेर जाप विचारपाक सुरवात केल्या. गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली म्हणटा मोपा फाटले खरें कारण आतां कळटा. He is having interests of Maharashtra at heart. The CM is behaving as if he is not the CM of Goa, but the CM of Maharashtra, who wants to develop Maharashtra at the cost of the poor people, farmers of Goa. सगल्यो फटी इल्यो ताजेच तोंडांतल्यान भायर सरतालो. हांव उलो मारता आमचे सगळे MLA आसात ताका कान, आसात ताका दोळे पळोवंक आनी आयकूंक आमचो गोंयचो CM महाराष्ट्रा पासून कितें उलयता तो. खरेंच तर आमचे MLA गोंयकारांचो आनी गोंयकारपणाचो मोग आसा. नाव इज द टायम, रायट टायम टू टॉक, कम आउट इन द ओपन अगेन्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ द CM. फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायूय तेच उलयलो. Prudent TV, म्हाका दिसता the chief minister has been caught with his pants down when it comes to मोपा. जी महाराष्ट्रीयन लॉबी हो मोपा एअरपोर्ट हाडपाक फुडें सरल्या हें आतां एक्सपोज जाल्लें आहा आनी सिद्ध जाल्लें आहा. मिकी पाशेको, कायतू, आबेळतान, बेंजामीन, येते कोण ते तिकलो सगळे मुवींग आनी रिजायन जावचें आनी मायग्रेट जावचें सिंधुदुर्गाक. सिंधुदुर्गातले पर्यटन वयर सरतले जाल्यार मोपा बऱ्याक पडटलो. सिंधुदुर्गातलो चिपी विमानतळ थंयचे पर्यटनाक पावचो ना. थंय मोठी विमानां देंवंक शकना. सिंधुदुर्गान मोठी हॉटेल्स येवंक जाय इतले मेरेन मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. आतां मोपा विरोधकांक मुख्यमंत्र्यान आंदोलनाक आपूण जावन आनीक एक विशय दिला. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्यो 27 मायनिंग लिजी रिन्यू करपाची प्रक्रिया खण खात्यान सुरू केल्या. सरकारान मायनिंग लीज रिन्युअल धोरण हे पयलींच जाहीर केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोंय सरकाराच्या ह्या धोरणा प्रमाण आनी हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण हे मायनिंग लीज रिन्यू जातले. इतले मजगतीं मिनाच्या येरादारीचो प्रस्न घेवन ट्रकवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार ताचेर निर्णय घेवपाचें उतर पर्रीकारान ट्रकवाल्यांक दिलां. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले 27 मायनिंग लीज रिन्यू करपाची प्रक्रिया गोंय सरकारान सुरू केल्या. लिजांचे रिन्युअल MMDR कायद्याच्या 83 कलमा खाला जातले. लिजांचे रिन्युअल करतना खण खातें वेगवेगळ्या गजालींचेर विचार करता. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मायनिंग लिजींच्यो लिजी रिन्यू करपाक हायकोर्टान सरकाराक आदेश दिल्लो. मायनिंग लीज रिन्युअलाचेर गोंय सरकारान धोरण जाहीर केलें. लिजी रिन्यू करतना पर्यावरणीय मान्यतायेचेर विचार. ह्या लीज रिन्युअला आड गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टान गेला. मात सुप्रीम कोर्टान लिजांच्या रिन्युअलाचेर स्थगिती घालूंक ना. ताका लागून सरकारान ही प्रक्रिया सुरू केल्या अशें सुत्रांनी सांगलें. इतले मजगतीं मिनाच्या येरादारीचो विशय घेवन उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले बुधवारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ह्या विशयाचेर शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार उपाय काडपाचें उतर पर्रीकारान ट्रकवाल्यांक दिलां. सीएमान सांगला आयज सांज बसून आपूण फाल्यां सांज बसून जो रेट आहा तो आपूण ठरयता. परवा आपली कॅबिनेटान आनी परवा आपूण प्रेसाक सांगतलो. योग्य तो तुमकां रेट दिवपाचो आपलो प्रयत्न आसतलो. आनी जे आमचे आनीक गिरवीचे जाल्ल्यो सगळ्यो निवेदन दितून आसा त्यो बाईन सांगल्यार दिवाळी जावन 4 दिसांनी आपूण बसून सगळे व्यवस्थीत तुमचे हे निवडून दिता आमकां सांगला. ते कितले करपाचे ते बी बाई ठरोवन सांगतलो. कोणाक कशें रुटान कशें काम दिवचें, कशें दिवचें, कोणाक कितलें काम मेळचें, कितलें काम मेळ्ळ्या उपरांत बॅन आसतलें, हें सगळें तेजें एक हें रुमा तयार करून तो
तुमकां प्रेसाक पयलीं सांगतलो आनी परवा सांगतो तुमकां नाल्यार. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.